कला अकादमीच्या सध्या मोडिल्ल्या माचयेचेर कलाकारांची न्हय जाल्यार सरकाराची कला पळोवपाक मेळटा। पुराय माचयेर सध्या झाडां झुडपां वाडल्या, पिपळान जाल्यार आपली पाळां मुळां थंय घटमूट केल्या। हातूंत सरकाराची घाळपणां नजरेक येता अशें म्हणपाक अतिताय जावचें ना। सध्या कला अकादमीची राखण करपाक सरकाराक अपयस आयिल्ल्यान कला राखण मांडाच्या जाणकारांनी सरकाराच्या नांवान सुपारी फोडल्या। तशेंच उत्तर दिल्ल्या प्रमाण बुन्यादी फातर बसोवंक ना जाल्यार सरकारा आड व्हड आंदोलन करतले अशी शिटकावणी दिलेली आसा। ना 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 ती फायली गव्हर्मेंटाच्या स्टायलीन मूव जाता आणि आमचो त्या गोष्टीकूय आमी तेजो निशेध करता। आणि हे आतां तुमकां आत्तां एक एग्जाम्पल सांगलें, मेंबर सेक्रेटरीन आमकां टास्क फोर्साचे मिटिंगेन अश्युरन्स दिल्लें की कदाचित आमी हेजें काम सुरू करतले म्हणून, कारण तुमकां ही 3री एनिवर्सरी आपूण करून दिवचो ना म्हणून, पण तो फेल जालो ना। ते सगळे म्हणजे जेन्ना सगळे सारके करतले न्ही तेन्नाच जावचें पडटलें न्ही ते पार्टली तशें केल्यार ताका कांय अर्थ ना। कित्याक जो 60 कोटी घेवन जो चुनो लायला आमकां टॅक्स पेयरांक, तो बेश्टो चुनोच लायला। आनी एक गजाल सांगता, तुमी एक गोश्ट फाटल्या दिसांनी म्हाका खूब जाणांनी ते हें केलें ना। एकूच अपेक्षा अशी आसा, गेल्या फावटी काम जे जाल्लें पळय न्ही तेन्ना तेंच्यांनी जे खरें म्हणलें हांगासरले स्टेक होल्डर आसले तांकां पयस दवरून पत्रे घालून भितूरल्या भितूर चोरयेचें काम केल्लें। ह्या फावटी तें जावचें ना। हांगा पत्रे जरी घातले जाल्यार भितूर स्टेक होल्डर जे कोण आसतले पळय न्ही ते येवन पळयतले, तांकां इन्स्पेक्शन करपाचो टायम एंड अगेन टास्क फोर्साचो हांगासर वॉच आसतलो। त्यामुळे एक अपेक्षा आसा, पूण म्हाका दिसता एक वर्स तरी आनी बंद उरतली कला अकादमी जर सारकी जातली जाल्यार। थंडपणान कशीच येवची ना आणि आमी कितें करूंक शकता ते तेन्ना दाखयतली। जर तर हांगा जर अजून कन्स्ट्रक्शन सुरू जायना, फावंडेशन सुरू करना जाल्यार 4थ्या वर्सा आमी थंडपणान येवची ना आणि हे सरकारान लक्षात दवरचें। आतां आमी आसा ते कला अकॅडमीन ओपन एअर हॉलान आदलो आनी आतांचो ओपन एअर हॉल आतां हो कॉलेप्स जाल्यार वो रेनोवेट करता पळय तेन्ना कॉलेप्स जाल्लो, मोडलेलो तो फाटल्या 3 वर्सां फाटीं। पूण आजुनूय तेजेर कांयच एक सिमेंटाचो एक फातर लागून लायलेलो ना, पूण आहा तेवूय हिंगा मोडून दवरलेले आहा। हिंगा पयलो एक कावर स्टेज ही आतां तुमी पळयता ती एक स्टेज ओपन एअराची आनी ही कावर केल्ली आसली। ही कावर केल्ल्या पळय ती सद्या मॉडर्न तेजो हे वेस्ट आहले पळय ते सगळेच हे काडलेले आहा। आनी आयज आमचे थोडे कलाकार एक्टिविस्ट आनी कला राखणदार तेणी येवन हिंगा आयज तेजी 3rd एनिवर्सरी हें केल्या, सेलेब्रेट केल्या। सो हिंगा तेणी 3rd एनिवर्सरीची फुलां घालून दवरल्या। आनी अशेंय आमकां कळ्ळां हो आतां हिंगा पिपोट जाला आनी एक पिपोट जावपाक बरो व्हडलो जातलो जाल्यार 5 वर्सां लागता, पूण आतां हो 3 वर्सांनी एक हिंगा पिपोट जाला। तो अशेंय ते म्हणटा हो पिपडाक हिंगा पिपडाची सुवात जातली, वो कलाकाराची सुवात जातली। हिंगाय पळयत जाल्यार एक पिपोट जाल्लो आसा। सो हे अशेंच हिंगा पाड उरोन वेस्ट उरोन हिंगा अशींच झाडां जातलीं आनी इतले बरें ओपन एअर आसले पळय ते अशेंच हिंगा पाड जावन उरतले। वो हेजेर आतां हे 3 वर्सां उपरांत गव्हर्मेंट कितें तरी तेजेर कोत्तलो, हे रेनोवेट कोत्तलो। हे तुमी पळय हिंगा आख्खे सगळे पाड जावन उरलेले आहा आनी 3 वर्सां जालीं हिंगा कसलोच इव्हेंट जायना। हिंगा एक असो इव्हेंट जातालो धाकट्या इस्कॉलाच्या भुरग्यांचो, तेंचो एन्युअल डे आहा जाल्यार एन्युअल गॅदरींग आहा जाल्यार इव्हेंट आहा जाल्यार वो तेंकां रिजनेबल रेटान तेंकां वो ओपन एअर यूज करूंक मेवतालो। सो हिंगा कोणाचे बेश्टे धाकटे इव्हेंट आहा रिजनेबल हेजेर जाल्यार ते हिंगा करपाक मेवताले। केन्ना AC ऑक्युपायड आसता तेवूय करपाक मेवताले। पूण आतां हिंगा फाटल्या 3 वर्सांनी काम करून हिंगा एकूय काम गव्हर्मेंटाचें हे कला अकॅडमीन सारकें जाल्लें ना। आतां तुमी पळयतात नेक्स्ट मंथान फ्रॉम 1 ऑगस्ट इवन AC हॉल तेणें रिपेर केल्ले, इतले क्रोड्सांनी पयशे घातलेले टॅक्स पेयरांचे, तेवूय सक्सेस जाल्ले ना। तिगाय फॉल्ट आहा आनी 1 ऑगस्टाचेर सोडया तेवूय पोत्तें बंद करून पोत्तें तेजें काम चालू करपाचें आहा। आतां तरी काम चालू करून तें काम सक्सेस जातलें, टॅक्स पेयरांचे पयशे वो अशेंच वेस्ट करतले। आनी आतां ते कलाकार म्हणटा त्या प्रमाणे 1 इयर पुणे लागतले म्हणटा, 1 इयर पोत्तें AC हॉल आनी हे म्हणटा बंदूच आहा फाटलीं 3 वर्सां। AC हॉल थोडो तें ओपन आसलें आतां तेवूय बंद जातलें। सो हे कलाकारांक केन्ना यूज करूंक मेवतले आनी केन्ना हेजेर कलाकार आपणाची कला दाखोवन आदले भाशेन तांकां आदले भाशेन कला अकॅडमी मेवतली ती आमी पळयत रावपाची।